भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायलो सोमया कश्यो आपल्या घोवांक खालत्यो जावंक जाय, कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो मुणगे पवित्र सोबेचो सोडवणदार आनी मस्तक, तसोच घोव आपले बायलेचें मस्तक. आनी जशी पवित्र सोबा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोगटांत खालत्यो जावंक जाय. पोतीनो, क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलोच जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करात. तिका पवित्र करूंक उदकाचें स्नान दिवन आनी सोबद उच्चारून ताणें तिका नितोळ निर्मोळ केली. आपणा मुखार मोहिमेन पोरजोळीत खोत ओ मिरी नासलोली ओ असलें कितेंच नासतना पूण पवित्र आनी निश्कळूंक तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच परी आपलो मोग करतात तसो पोतिनी आपल्या पत्नीचो मोग करूंक जाय. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामोस करता. क्रिस्तूय पवित्र सोबे थंय तशेंच करता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो आनी तीं दोगांय एक जातोलीं. ह्या गुटाक खोल समजणी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक तो संबंद जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. म्हणटोच तुमच्या मदल्या जण एकल्यान आपलो मोग करता तसो आपले पत्नीचो करचो आनी पत्नीन आपल्या पतीक मान दिवचो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखेस्त जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. तुज्या घरांच्या वण्टी भितर सुफोळ दाकांचे वाली पोरी फुलतली तुजी घोरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकीं तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनाथावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुखेस्त जाल्या जेरुसल्यांत तुज्या नात्रां पोंत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. उद्गार. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गींच्या राजाचे गूट
तुवें ल्हानांक उक्तें केलें. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, देवाचें राज कित्या सारकें म्हणचें? खंयचे वस्तूक हांवें ताची चोर करची? तें सासवाच्या बियां सारकें. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें. मागीर तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें. आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी वस्ती केली. ताणें आनीक एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तूक चोर करूं? तें अशें, एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठांत तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.